कांच्या गव्हर्नरान ताणें बेकायदेशीर चलयल्ल्या मायनिंग एक्टिव्हिटींत कांय राजकारणी आशिल्ले आनी मायनिंग लीज होल्डरूय तातूंत घुस्पल्ले म्हूण एसआयटी मुखार मान्य केलां. कांच्याक जामीन मेळूंक जायना म्हणून एसआयटी यत्न करता. ते बरोबरूच अर्जुन साळगांवकाराक अटकपूर्व जामीन मेळूंक जायना म्हणूनय एसआयटी पुरावे एकठांय करता. साळगांवकाराच्या धारबांदोड्यावेल्या आनी बंद आशिल्ल्या पळकूय मायनीचो माल कांच्या उखलतालो. ते खातीर कांच्याच्या केसीचो संबंद साळगांवकाराच्या केसी कडेनूय येता अशें एसआयटी म्हणटा. मायन्स डिपार्टमेंटा कडल्यान मेळिल्ल्या फायलींच्या आदारार एसआयटीन 2008त पळकूय 70त बेकायदेशीर मायनिंग चलताली म्हूण खुलासो केला. मायन्स डिपार्टमेंटान बंद केल्ल्या मायनींत एक्टिव्हिटी चालू आसा म्हूण खबर आसून लेगीत मायन्स डिपार्टमेंट आनी राज्य सरकारान एक्शन घेवंक ना म्हूण एसआयटीक दिसून आयला. ट्रेडर कांच्या गव्हर्नर कांय राजकारण्यां बरोबर मेळून थंयसरली माती उखलतालो. ह्या प्रकरणाचो तपास करतना कांय साक्षीदार मेळ्ळ्यात जे म्हत्वाची म्हायती आनी पुरावे दिवंक शकतात असो एसआयटीन दावो केला. कांच्या सारकिल्ल्या ट्रेडर्सांचे कांय राजकारण्यांक कडेन आशिल्ले साटेलोटे राज्यांतल्या बेकायदेशीर मायनिंगेचें कारण आसा अशेंय एसआयटी म्हणटा. कांच्याचो पुलीस रिमांड 12 जुलयाक सोंपता. सोमारा 11 जुलयाक ताच्या बेलाचे अर्जाचेर सुनावणी जातली. अर्जुन साळगांवकाराच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर 13 जुलयाक सुनावणी जातली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.